साम्युलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी कोण एकलो दाविदाक एक निरोप घेवन आयलो. इस्रायेलाची काळजां आतां अबशालोमाचे वाटेन आसात. तेन्ना जेरुसल्याक आपणा बाराबर आसलेल्या सगळ्या आपल्या सेवकाक दाविदान म्हणलें, पळून वचूंक तयार जायात, नाजाल्यार आमी आसलावाच्या हातांत पडटल्या. जाता तितले बेगीन आमी हांगासरले वचुया, नाजाल्यार आमी आमची पाट धरून तो आमची पाट धरून आमचेर नोश्ट हाडटलो आनी तलवारीन आमच्या शाराचें निसंटन करतलो. देखून दावीद रडत रडत आनी आपले माथें दांपून आनी बेश्ट्या पांयांनी जैतुनाचे दोंगराची वाट चडूंक लागलो. तेच परी ताचे बाराबरचे आपले माथें दांपून रडत रडत वेताले. दावीद बाहुरीम म्हणटात थंय पावतोच सावलूच्या वांगडाचो एक मनीस आयलो. तो झेराचो पूत शिमे आनी दाविदाचेर शिराप घालतालो. मागीर ताचेर आनी ताच्या सेवकांचेर फातोर शेवटूंक लागलो. तेन्ना सगलो लोक आनी बोलीस झुजारी राजाच्या धाब्याक आनी उजव्याक रावले. शिमे असो शिराप घालतालो, हांगा दिश्टीच पडो नाकाय, कित्याक नोस्त्या आनी रोगतान भरलेल्या मनशा सावलूच्या घोराण्याचें रगत तुका सर्वेस्परान बुजोशी केला. कित्याक सावलूचें राज तुवें कान घेतलें आनी सर्वेस्परान ते तुज्या पुताक अबशालोमाक दिलें. तुज्याच नशिबांतलें तुका आतां फावो जाता, कित्याक तूं रोगतान भरलेलो मनीस. जेरुईच्या पुता अभिशायान राजाक विचारलें, हे मेलोले सुणे राजाचेर म्हज्या दोनयाचेर शिराप घालपाक कोण? वचून म्हाका ताची तकलीच कातरून दी. राजान म्हणलें, जेरुयाच्या पुतानो, तो म्हजेर शिराप घालता जाल्यार घालून दी. तें म्हाका आनी तुका कित्याक पडला? दाविदाचेर शिराप घाल अशें जोर सर्वेस्परान ताका सांगलां, हें तुवें कित्याक केलें अशें कोणाच्यान विचारूं येत? दाविदान अभिशायाक आनी आपल्या सगळ्या सेवकांक म्हणलें, म्हज्या रोगताचो पूत म्हजो जीव काडूंक सोदता जाल्यार हो बेंजामीत आतां कितें करचो ना. म्हजेर शिराप घालून दी, कित्याक सर्वेस्परान अशें निर्मिलां. म्हजे खोंती दुखीचेर नदर घालून सर्वेस्पर गोडे आयचो दीस आयचो शिराप बऱ्यान फारीक करीत. अशें उलोवन दावीद आनी ताचे मनीस आपले वाटेक लागले. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. खूब खूब सर्वेस्परा जाल्यात म्हजे दुस्मान. म्हजे विरुद्ध उपरासतात ते ओदीक ओदीक चडटात. कितलो लोक म्हजेशी म्हणटा, ताच्या देवाचो ताका आदार ना. जबाब, उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. पूण सर्वेस्परा म्हजो जीव राखूंक तूंच म्हजो दाळ. तूं म्हजो जोयताचो प्रकाश. तूंच म्हजी तकली उबान दवरताय. सर्वेस्पराक हांव ओडल्यान उलो मारता. आपल्या पवित्र पर्वतांतान तो जाप दिता. जबाब, उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. देखून आड पडटा, सुस्त न्हिदता आनी उठटा, कित्याक सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. ओजारांनी लोक म्हाका आतां वेडो घालूं, तरी हांव भियेना. उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. जबाब, उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसला आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयला. सर्वेस्पराक सोय. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस दर्याचे पेले तोडी गेरजनाच्या मुल्कांत पावले
आनी तो होड्यांतलो भायर सोदतोच मेलो ओतमो बसलोलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधीन आपलें बिराड केलेलें आनी सांखळ्यांनी लेगून कोणाच्यान ताका बांदूंक जायनासलें, कित्याक सोबार पावटी ताका कोड्यांनी आनी सांखळांनी बांदलोलो. पूण ताणें सांखळी तोडल्यो आनी कोडे बोणून उडयले. कोणाच्यान ताका दमावंक जायनासलें. दीस रात हेल मारून आनी आपणाकूच फातरांनी धाडावन तो सोद्दां समाधानी आनी दोंगरांनी आसतालो. पयस जावन जेजूक पळोवन तो धांवन आयलो, ताचे मुखार सोरपटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू बोव वर्त्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान हांव तुका विनोयता, म्हाका दोगदो नाका. कित्याक जेजून ताका म्हणलें, मेळ्ळ्या ओतम्या हे मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव सेनाबाग, कित्याक आमी खूब जाण. आनी आपणाक मुल्का भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कोडे जोबार प्रातून मागतालो. थंय दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हड हिंड चोरतालो आनी मेले आत्मे ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या दुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां वचून रिगून दी. जेजून तांकां रोज्या दिली आनी ते मेले आत्म्या भायर सरून दुकरांनी रिगले. आनी सुमार 2000 दुकरांचो तो आख्खो हिंड व्हड नेटान धांवलो आनी उंच वचून कोडशिल्या वेल्यान उडकी मारून उदकांक बुसकोळून मेलो. ताचे राखणें पळून गेले आनी नोंगरांत आनी शेतां मोळ्यांनी तांणी ही खबर कळीत केली. आनी कितें जालें ते लोक पळोवंक आयलो. आनी जेजू सुरशीं येवन देंवचार कोश्टायतालो त्या मनशाक थंय बसलोलो, आंगाविली न्हेसलोलो आनी तकलेन सारको जालो पळोवन तीं घाबरलीं. देंवचार बसलोल्यांक कितें घडलें आनी दुकरा विशीं कितें जालें तें दोळ्यांनी पळयलें तांणी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुल्कांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कोडे मागूंक लागलो. आनी तो होड्यार चोडटाना देंवचारान कोश्टायलोलो तो मनीस आपणाक ताचे सांगाता रावंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घरच्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान आपल्या काकळुतीन केद्यो व्हडल्यो वस्तू तुजे खातीर केल्यो त्यो तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो करण्यो केल्यो तो देका पळीत पुरगोटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. तुज्या घरा आनी तुज्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान तुजे खातीर केद्यो व्हडल्यो वस्तू केल्यो आनी कशी ताणें तुजी दया केली तें तांकां सांग. नियाळा कादार, आमच्या कुटुंबांतली 70 वर्सांची ओस्तोरी हॉट्यांत गोट लागता म्हूण दोतोरागेर गेली. दोतोरान तपासून कळयलें तिका सेस्त गुट्टी जाल्या आनी ऑपरेशन करून ती काडची पडटली, नाजाल्यार गोडये कॅन्सराचेर पडूंक शकता. देवाचेर पातयेवन थारायलोले दिसा ऑपरेशन करूंक दोतोरान ऑपरेशन थिएटरान भितर व्हेली. पूण थोड्याच वेळान दोतोर भायर येवन म्हाका सांगूंक लागलो, इट इज अ मिरेकल. निमाणें टेस्ट केल्यार तिची गुटी नाच जाली. थँक गॉड. देव दयाळ आनी काकलुतसार. भावार्थान उलो मारतल्यांक तो सांबाळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आनी स्तोत्रांत दावीद राजा आपली पातकां ओळखून घेता. देवाचेर पातयेवन सगल्या भावार्थान आपले पोटचे पासत मागणें उबारता आनी देव आपल्या काळजा सारकिल्ल्या
दावीद राजाक आनी पोरचेक ताच्याच पुताच्या मनाच्या हातांतलो राखता. शुभ वर्तमानांत जेजू भिरांकूळ आनी देंवचार बसलोल्या मनशांक नितळ करता. जेजूचें उतर पोदवेदार, जिवे आनी सासणांक तोखता. दर एकल्याच्या जिवितांत मोडां ल्हारां भिरांकूळ वेळ उप्रासल्यात. दुबावा विरेद जेजूचेर पातयेवन रावतल्यांक ताची बरेपण केन्नाच उणी जावंक ना. आमकां फावो जालोली बरेपणां आमकांच न्हय, बगर दुसऱ्यांकूय आनी अदीक करून अणभवार्थ्यांक परगोटूंक आयज जेजू आमकां उलो करता. मागणें, तुजे पोदवेदार उतरांचेर बावाट दवरूंक आनी परगोटूंक आमचेशी तूं राव जेजू.